वाकरी तुका क्रिस्ता. बाबा भयणीनो, आयचे दिसा आमी एक व्हड दोबाजीक परब समोरुमताव, देवाचो पूत मनीस जावपाची विसबी. आनी आयच्या दिसाक आमी काय बरें अंतर गीत आमचो जबाब जाला, हो पळय हांव येता, तुजी खुशी करूंक हांव येता. ही उतरां जेजूची. कित्याक ओम आनी बोली तुका नाका जाली सायबा, पूण म्हजी बोली म्हजी बॅट तुका मानवली. आनी जेजू देवाचो पूत जावन आपुणूच ह्या संवसारांत ताणें समर्पण केलें आनी ही ताची बॅट सर्वेस्परा देवाक मानवली. देखून जेजूची उतरां जाली, ओ पळय हांव येता, तुजी खुशी करूंक हांव येता. न्हूच ही जेजूची उतरां जाली बाबा भयणीनो, पूण ही सायबीण मायन आपल्या जिवितांत सदां काल ही उतरां सांबाळ्ळीं आनी ती जियेली. मुगट बाबा भयण, आयचें पयलें वाचप इसायास प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वाचप. देव जायतीं विस्मितां करता इस्रायल पोरजे खातीर, आनी एक विस्मीत देव करता आकाज ह्या राजाक. तो म्हणटा, देवाचेर विस्वास दवर. तुका सगल्या तुज्या दुस्मानान वेळो घातला, तुका ते आक्रमण करूंक सोदतात, पूण देवाचेर विस्वास कर. देव तुका सगल्या ह्या वायटांतलो निवारतलो, सांबाळटलो. पूण आकाज हो राजा भाव भयणो देवाचेर विस्वास दवरूंक विसरता. तरी पुतेन देव आपले पोरचेक साणिना आनी देव ताका अशें भासायता. आतां देवाची तिडोवंक तूं सोदताय गाय म्हणटच तो म्हणटा इस्रायल प्रवादान म्हणलें, आतां चीत दिवना एक दाविदाच्या गोरण्या, मनशाची सोंसणीकाय तिडयली ती पुरो ना. आतां देवाची तिडोवंक सोदताय बरें तर, सर्वेस्परूच तुमकां एक खुणां दितलो. कसली खुणां दितलो? आनी इस्रायल प्रवाद ही तांकां सांगता, पळय एक आंकवाद चोरी गोरबेस्त आसा, रोकडीच ती एका पुताक जोल्म दितली आनी इमानुएल म्हणजे आमचे मदें देव हें नांव ताका दवरतली. इस्रायल प्रवादान जें बाकीत केल्लें तें बाबा भयणीनो खरेंच आंकवार मरे सवें घडून येता. बाबा भयणीनो, कितें दाखोड करता? देव आपले पोरचे सवें काळा काळा विस्वाशी रावता. आपले पोरचेक तो सोडिना. आपले पोरचेक जें उतर तें भासायता तें बाबा भयणीनो वेव्हारांत घालूंक आनी तें पूर्ण करूंक देव दिसपोटी वावुरता. आनी हेंच आयची परब समोरुमताना आमकां मेळटा. देवाची येवजण बाबा भयणी इस्रायल पोरचेक तांबड्या दर्यांतल्यान पयले सद्याक गुलामपणांतले आपले पोरचेक देवान जें भासायल्लें तें मोसेसा वरवीं ताणें फुडाकार धाडून तांकां सोडयलीं. तांबड्या दर्यांतल्यान पांय भिजयनासतना बाबा भयणो देवान आपले पोरचेक हाडली. भासायलेल्या देसान बाबा भयणो आपले पोरचेक देवान पावयली. देव आपल्या उतराक विस्वाशी रावलो. हाका लागून हेब्रेवांक बरोवन काय बरें आमकां उतरां मेळटात. पाडकुल्यांचे आनी बोकड्याच्या रोगतान केन्नाच पातकां काडूंक उडोवंक जायनात. म्हणटकूच ह्याच पासो संवसारांत जेजून येताना अशीं काय बरीं उतरां म्हणलीं, योद आनी भेटवण्यो तुका नाका जाली, पूण म्हाका तुवें एक कूड तयार केली. कोणाची कूड? एके अस्तोरीची कूड, मनशाची कूड. देवान आपल्या पुताक ह्या संवसारांत येवंक सगळ्याच मूळ पातकांतली हे अस्तोरेक देवान निवारली बाबा भयणो, आनी आपल्या पुताक ह्या कुसव्यान जल्म दिवंक ताणें तयार केली. आनी हींच उतरां आज आमकां हेब्रेवांचे चिठीन मेळटात. तेन्ना हांवें म्हणलें, हो पळय हांव येता. पुस्तकाच्या कवड्याचेर म्हजे विशीं बरयलें आसा त्या प्रमाणे तुजी खुशी करूंक देवा हांव येता. आनी देवाची खुशी करूंक जेजू ह्या संवसारांत आयलो. जें कितें देवान ताचे उद्देशी येवजिलेलें तें पूर्णपणी ताणें आपल्या जिवितांत जियेलें आनी पूर्णपणी आपणाचीच कूड देवाक अर्पण करून कुर्सार मरून आमकां सगल्यांक पुनर्जीवन जावन सोडवण फावो केली. हो भयणो, गाब्रिएल देवदूत मारी सवें येता तेन्ना तो म्हणटा, तूं गोरबेस्त आसा, आयक, तूं गोरबेस्त जातली आनी एका पुताक तूं जल्म दितली. आनी मारिया भाव भयणीनो संवसारी मन, संवसारी चाल म्हणटच ती म्हणटा, म्हाका दादल्या लागीं कसलो संबंद ना, हें कशें घडटलें? कित्याक आमी जाणाव दादलो आनी बायल एक जाता तेन्नाच की एक अस्तोरी गोरबेस्त जाता. म्हणटच मारयेन स्वभावा बीन आपल्या चालत्या आपल्या मना प्रमाणे विचार केलो आनी देवदूतान तिका म्हणलें, देवा लागीं जायना तसलें कांयच ना. म्हणटच हें देवान येवजिलां, देवान तुका विचून काडल्या, तूं जातली देवाची आवय.
म्हणटकूच भाव भयणीनो, सगळे खालतिकायेन मारयेक जेन्ना हें बाबार्थाचें सोत घुमून आयलें तेन्ना पवित्र आत्मो तुजें देंवतलो अशें भासायलें तेन्ना तिणें म्हणलें, आपूण बाबा भयणीनो आसा देवाची चाकून, जावं म्हजी सवें तुज्या उतरा प्रमाणे. आनी इतलेंच न्हय, देवान तिका तिच्या मावशे भयणी सवें जें कितें देवान व्हडविकायेन केल्लें, देवान जें कितें विस्मीत केल्लें तें तिका कळयलें. आयक, तुजी सोयरी एलिझाबेथ जाणटे पिरायेर एका पुताचो गर्भ सांबाळ्ळा आनी वास ती म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा. कित्याक? देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. बाबा भयणीनो, देव आमचे सवें, आमचे उद्देशी आनी आमचे वरवीं व्हड व्हड विस्मितां ह्या संवसारांत करूंक सोदता. आमी घडयेक देवाचे सहकारी जावंक जायते फावटी फाटीं सरता. वी आर one of the instruments that God wants to use in this world. जायते घडी आमी हे देवाचे हातयारां जावंक जायते फावटी फाटीं सरल्या. ओ पळय, हांव येता, तुजी खुशी करूंक हांव येता. ही उतरां जेजूची जालीं, मारयेची जालीं. हांव आनी तूं घडयेक जायते फावटी हांकडेता, हांव आनी तूं घडयेक जायते फावटी विसरता हें म्हणूंक, ओ पळय हांव येता सायबा, तुजी खुशी करूंक आमी येता. कितले फावटी देव आमचे उद्देशी ह्या संवसारांत बरेपण हाडूंक सोदता. कितले फावटी आमचे उद्देशी देव आपली विस्मितां करूंक सोदता. आमचे उद्देशी देव घडये ह्या संवसारांत सेवा चाकरी आसा म्हूण दाखोवन करूंक सोदता. आमचे उद्देशी घडये देव आमचें उदाहरण, जिविताचें उदाहरण दुसऱ्यांक दाखोवन करून देवाचें राज विस्तारूंक वावुरता. पूण घडयेक आमी ह्या संवसारांत हें करूंक फाटीं उरल्या. आमी घडयेक देवाचे येवजणेक घडयेक फुडाकार दिवचे बदलेक आमी घडये हांकडेल्या. आमी घडयेक बाबा भयणीनो शेळे मोडाय दाखयले. आमी घडयेक फाटीं उरल्या. आमी घडयेक फकत प्रवचनूच केलां, जिवितांत जिवंक घडयेक आमी विसरल्या. आज जेन्ना मनीस जावपाची विसबी ह्या दबाशीक परबेक आमी बाबा भयणीनो समोरवणी करता तेन्ना आमचें जिवी जावं दी समर्पण देवाचे येवजणेक, आमचें जिवी जावं दी एक देख खालतिकायेन देवाची येवजणी आमच्या जिवितांत मानूं. आमचें जिवी जावं दी दुसऱ्यांचे सेवेक भेटयलेलें. आमचें जिवी जावं दी देवाचें राज विस्तारूंक वावुरतलें. हीच कृपा हे दबाजीक परबेचे दिसा आमकां मागून घेतना युक्रेन ह्या देशांत कोश्टवतले आमच्या भावा भयणां खातीर मागुया. देवाची येवजण पयले सुवातेर शांती आसूं. ही शांती ह्या सगळ्या आमच्या फुडाकारांनी मानून घेवंक. उदीक आनी उदीक त्या राज्यान मनीसकुळाक नाटाक करूंक सोदतात ती येवजण तांची देवान फिसकुटून उडोवंक आनी शांती ह्या देशांत वचूं म्हूण आमी तांचे खातीर मागुया.